आज खूप खोशी दिसता ॲज अ अध्यक्ष एक पदाधिकार एक हे घेताना आणि हांव सगळ्यान पयलीं आभार व्यक्त करता आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे पार्टीचे अध्यक्ष भाव आमचे दामोदर नाईक दामू नाईक, तसेच आमचे पार्टीचे आदले अध्यक्ष बाब सदानंद तानोडे, आमचे पंचायत मंत्री बाब मोविन गुदिनो, तसेच आमची भारतीय जनता पार्टीची कोर टीम ज्यांच्यांनी एकमतान एक निर्णय घेतलो आणि तसेच माझे जिल्हा पंचायतीचे आदले अध्यक्ष आसा बाय संजना वेळीक, आमचे उपाध्यक्ष आसात बाब सिद्धार्थ देसाई आणि सगळे माझे जिल्हा पंचायतीचे वांगडी हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता की सगळ्यांनी एकमतान म्हाका आयज अध्यक्ष म्हणून निवडून दिलो म्हणून आणि सगळ्यांच्या वांगडा हांव सगळ्यांक बरोबर घेवन जाता तितले बऱ्यांतले बरें काम करपाचो प्रयत्न करतलें. एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्मेशन हांव हाडपाचो प्रयत्न करतलें जाता तितले बेगीन, कित्याक आमचो लास्ट टर्म आयलो आसा, लास्ट 2-3 म्हयनेच उरलेले आसा, सो जाता तितले फास्ट काम करून घेवप. आणि सेकंड म्हटल्यार आमचे जिल्हा भवन जे आमचे पयलीं आमी जे रिझोल्युशन घेतलेलें, सो ती जागो आयडेंटिफायड करून जाता तितले गव्हर्मेंटा फुडें तो प्रपोजल मांडप हे माझे मेन पयलीं इंटेंशन आसतालें. आणि इतले वर्सां जशी कामां जायत आयिल्ली आसा त्याच्यावरय मातशें फास्ट करपाक प्रयत्न करता. एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जेन्ना कितें तरी अडचणी येतात मागीर कोण ना म्हणत एक फायली पास जावपाक मातशें केन्ना केन्ना डिले जाता, सो ते कित्याक लागून जाता, सो ते फॉलोअप करतालें हांव. आणि दुसरें म्हटल्यार आमी थोडे रिझोल्युशन्स घेतलेले आसात आतां पर्यंत जिल्हा पंचायत जेन्ना आमची मिटींग जाता तेन्ना, आणि ते रिझोल्युशन्स आमी त्या डिपार्टमेंटांनी दिलेले आसात, सो ते आतां पर्यंत कितें जालें आसा त्याचे फॉलोअपय घेवपाचो हांव प्रयत्न करता.